विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। आयतारा रामनगर बेतीच्या श्रीराम सीता देवस्थानाचो 18वो वर्धापन दीस जालो। दिसभर देवळांत धार्मीक कार्यावळी, दिवजा आनी साबार कार्यावळी जाल्यो। आरडीएक्स खातीर बेतीच्यान जोसेफ फर्नांडीस। हो आमचो 18वो वर्धापन दिन आसलो रामाचो। हेज्या फाटल्यान आमचो आतां दुसरो प्रोग्राम आसा तो रामनमीचो। ह्या प्रोग्रामाक पुरुशा सुस्त्र होवन घातलेलो आमी। आतां तेज्या फाटल्यान मागीर आमचो महाप्रसाद जालो। महाप्रसाद जावन आयज आमचे साने कार्यक्रम आसा। त्या कार्यक्रमान आमच्या मिनिस्टरान आमकां हातभार लायला, तसोच जेवणाचे आमकां आनी कोणी हातभार लायला। आनी आमची कमिटी अशी वावुरता कितें सारकें म्हणजे हांगा आमचे लोक कमी आसल्या कारणान आमकां तितको प्रतिसाद मेळना, तरी आसतना बरो मेळटा आनी आमची कमिटी सारकी एक्टीव वावरता। म्हणजे कांय सगळे हातभार लावन सगळें काम करून घेता, सगळें वेवस्थीत चलता। आतां हेज्या फुडें आमचे रामनम जातली। रामनम आमी पाळण्यान घालता 12 असो रामनमी दिसा, आनी तेवूय दिसा दीसभर कार्यक्रम आसता आमचो रामनमी कडेन। तसोच आयज आमचो दिवजाचो बायलांचो हांगा कार्यक्रम आसतलो 7 तेज्या पयलीं भजन आसतलें आनी मागीर आमचो कल्चरल प्रोग्राम आसतलो आमचो। आतां तुमी 18वो दीस वर्स भरता न्ही, तुमकां कितें दिसता? कितें दिसता म्हणजे इल्लो इल्लो आमचो प्रतिसाद पयलीं आदीं कशें आसलें, आदीं तितकें जायनासलें आमचे कडेन। आतां आतां मातसो इल्लो इल्लो वाडटा, लोकूय वाडटा आनी बरें चलता। लोकांचो तुमकां आदार आसा? लोकांचो आदार आसात न्हू। लोकांचो आदार आसल्या एका हातीन काय ताळयो वाजना न्हू, सगळ्या 2 हातीन ताळयो, तेकाच ताळयो वालोर आसता। तुमकां सगळ्यांचो सपोर्ट आसा? सगळ्यांचो सपोर्ट आसा। हे आमचे सगळे कमिटी मेंबर, सगळे एक्टीव कमिटी मेंबर। आनी आजच्या फंक्शनाचो यजमानपद हांवें हें केला, पुजयला। आनी आतां आमचें हें जालें, पुजा बिजा सगळी आरती बीन जाली। आतां सांजचे आतां आमचे भजनाचो कार्यक्रम आसतलो 5 उपरांत आमचो दिवजांचो कार्यक्रम आसतलो बायलांचो, आनी तद नंतर आमचे 7 सुमार मेलोडी ऑर्केस्ट्रा आसतलो। इतल्यान आमचो कार्यक्रम सोंपता। मागीर ऑर्केस्ट्रा हो लास्ट म्हणटा प्रोग्राम। तुमकां कितें भोगता हें आतां 18वें वर्स? बरें दिसता आमकां देवळान येवप, देवाची सेवा करप। एक भाग्य जाय न्हू, हें कोणाकूय मेळना, हें प्रत्येक मनशाक मेळना देवाचें भाग्य, कळ्ळें न्हू। पण आमी नशिबवान आहा की आमकां हें भाग्य मेळटा आनी आमी हितून नेटान काम करता। आनी आमचो प्रेसिडेंट आसा तो सारको एक्टीव आसा, त्या बद्दल कांयच दुबाव ना। आनी तेच्या हाता खाला आमी भरपूर हें करता, मेहनतूय घेता, कामूय करता आनी आमकां सपोर्टूय मेळटा लोकांक। आमकां 12 जाणटी जाल्या, इतली वर्सां प्रोग्राम बरोच जालो आनी आमच्या हातीन कितें जाता न्हू तें आमी हांगा येवन करता। आतां 18 वर्सां तुमी आतां देवा लागीं तुमी कितें मागतात? देवा कडेन सगळ्यांक आरोग्य आनी हें करतात ते भुरग्यांनी सगळ्यांनी फुडें सरोन बरे भाशेन करचें, वायटपण नासतना झगडी जायनाका, बऱ्या भाशेन जावनी अशें। निघल्या डॅडी झालं, हे निघल्या डॅडीची दे घरात बायलेक पाहून येतात।